वेदांताची मीन येरादारी वयल्यान निर्माण जाल्ले परिस्थितीचेर सुवर्ण मध्य काडपा खातीर मध्यस्थी करतले अशी गवाय आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रवीण शेट हाणें आंदोलनकर्ते शेतकार तशेंच कामगारांक दिल्या। मीन येरादारीचो प्रश्न सुटावो जावचे खातीर कंपनी वेवस्थापन तशेंच सरकार पावण्याचेर यत्न करतले अशें ह्या आमदारांनी म्हणलां। वाटवाडो सारमानस जंक्शना कडेन थळाव्या शेतकारांनी रस्तो आडायिल्ल्यान फाटल्या 11 दिसांच्यान वेदांताची मीन येरादारी बंद आसा। हे फाटभुंयेर वेदांताच्या कामगारांनी शेनवारा दनपारां आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रवीण शेट हांची भेट घेतली। कामगारांच्या फुडाराचो विचार करून ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडचो अशी मागणी ह्या कामगारांनी आमदारा कडेन केली। दुसरे वटेन आंदोलन करपी शेतकार आनी कामा वयल्यान काडिल्ल्या कामगारांनी आमदारांची भेट घेतली। ह्या कामगार आनी शेतकारांनी आमदारा कडेन आपले प्रश्न मांडले। कळसा पंडोरा प्रकल्पाक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मेळची हे खातीर कर्नाटकान नेट धरला। कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार हाणें बेरेस्तारा दिल्ली वारी केल्ली। ते उपरांत आतां कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्या। म्हादय प्रकरणात कर्नाटकाच्या हालचाली उपरांत विरोधकांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचेर फोग काडलो। आपल्या दिल्ली वारी वेळार कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान तशेंच उपमुख्यमंत्र्यान म्हादयचो मुद्दो उखलून धरलो। कळसा पंडोरा प्रकल्पाक लागपी परवाने बेगिनांतल्या बेगीन दिवपाची मागणी दोगांयनी केली। कर्नाटकाची उदकाची गरज भागोवपा खातीर कळसा पंडोरा प्रकल्प कसो म्हत्वाचो आसा ते ताणें केंद्रीय मंत्र्याक पटोवन दिले। म्हादय खातीर कर्नाटकान हालचाली सुरू केल्ल्यान विरोधक सरकाराचेर तुटून पडल्यात। म्हादयक आवय मानपी मुख्यमंत्री नोकऱ्यो विकपाक व्यस्त आशिल्ल्याची टिका गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या। गोंयांत सध्या जायती प्रकरणां उक्ताडार येत आसा। कॅश फॉर जॉब आनी फेक आयडी करून सर्वसामान्यांची फसवणूक करपाचें प्रकरण ताजें आसतनाच आतां हॅकर्सांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची ईमेल आयडी हॅक केल्ल्याचें उक्ताडार आयलें। उपरांत 2 ते 3 वरां उपरांत ईमेल रिकवर जाल्ल्याचें कळटा। वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या प्लॉटाची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली अशी माहिती गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड हाणें दिली। तशेंच उद्देगीक उदरगत महामंडळाच्यो सगळ्यो सेवा ऑनलायन केल्यात। महामंडळाच्या पोर्टला खातीर उद्योगांनी तांची म्हायती दिवप गरजेचें। म्हायती दिवंक ना जाल्यार भविश्यांत तांकां ऑनलायन सेवा मेळची ना अशें रेजिनाल्डान सांगलां। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। शुक्रारा रातच्या वेळार मडगांव ओल्ड स्टेशना कडेन गंगा मेटल माड दुकान चोरांनी फोडलें। सुमार 4 ते 5 लाखांचो माल लंपस केलो। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून घडणुकेचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा।
चड व्याज दिवपाचे हायस दाखोवन लोकांची फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात दीपाली परब, सुनीता रॉड्रिगीज, नॉलान आंताव, जॉकिम पिरीस, विजय जॉयल, नवनीत परेरा आनी सुशांत गोडगे आड गुन्यांव फाट्यान लुकआउट नोटीस जारी केल्या। 2 वर्सां आदीं गुन्यांव फाट्यान मायरन रॉड्रिगीज, दीपाली परब आनी सुनीता रॉड्रिगीज ह्या तिगां आड गुन्यांव नोंद केल्लो। मांद्रे पुलिसांनी हरमल्या एका हॉटेलात धाड घालून शिंदळकी वेवसायाचो पर्दाफाश केलो। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी गुजराताचे शर्मीन शेख उर्फ मारिया हे बायलेक अटक केली, जाल्यार हातूंत घुसपिल्ल्या 2 चलयांची पुलिसांनी सुटका केली। हॉटेलांत शिंदळकी वेवसाय चलता हाची माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलिशेन ही कारवाय केली। रुमडामळ पंचायत मैदानाचेर शेनवारा एका शाळेच्या वर्सुकी खेळा दिसाचे उक्तावण करतना नायट्रोजन वायून भरिल्ल्या बलूनाक उजो लागलो। ह्या वेळार उक्तावणाक हाजीर आशिल्ली ट्रेनिंग सेलाच्यो पुलीस अधीक्षक सुचिता देसाई जखमी जाली। उपचारा खातीर तिका हॉस्पिटलांत व्हेले, उपचार करून उपरांत तिका डिस्चार्ज दिलो। सांत इस्तेव न्हंयेत गाडी बुडून जाल्ल्या अपघातांत बेपत्ता वासुदेव भंडारी अजून सापडिल्लो ना। ह्या प्रकरणाचो तपास 5 डिसेंबर मेरेन पुराय जातलो अशी माहिती क्रायम ब्रांचीन दिल्ल्याचे वासुदेवाच्या भावान दिली। 31 ऑगस्टाक माशेलांतल्या सांत इस्तेव फेरी धक्क्यावेल्यान वासुदेव भंडारीची गाडी उदकांत बुडली। ताचे वांगडा आशिल्ली ताची मोगिका पेवन भायर आयली। 3 म्हयने जाले तरी बेपत्ता वासुदेव भंडारी सापडना। 5 डिसेंबराक ह्या प्रकरणाचे तपासाविशीं क्रायम ब्रांच कळीत करतली अशें वासुदेव भंडारीच्या भावान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। वेळसाव रेल्वे दुपट्टीकरणाच्या प्रकल्पाक लागून परत एक फावट तणावाची स्थिती निर्माण जाल्या। सध्या ह्या विशयाक वयल्यान नवी माहिती उक्ताडार येयल्ली आसा। रेल्वे दुपेटीकरण प्रकल्पाक थळाव्या पंचायतीन रेल्वे प्राधिकरणाक ना हरकत दाखलो दिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केलो। पंचायतीन विश्वासान घेनासतना रेल्वे प्राधिकरणाक एनओसी दिला अशें थळाव्यांचें म्हणणें। ह्या विशीं थळाव्यांनी पंचायतीन स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या।
बंद जातलो की ना हे सोमारा निश्चित जातले. सनबर्न आयोजकांनी धारगळ पंचायती कडेन आयोजना खातीर अर्ज केला. हो अर्ज विचारांत घेवन परवानगी दिवची की ना हाचेर विचार करपा खातीर पंचायत मंडळाची खासा बसका जातली. इतले मजगतीं सनबर्नाक विरोध करपी आमदार प्रवीण आल्लेकरान आपली भुमिका बदलल्या. लोकांक जाय जाल्यार सनबर्नाक आपलो कसलोच विरोध नाशिल्ल्याचें आल्लेकरान उलोवन दाखयला. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती व्यवस्थापनाचो अभ्यासक्रम सुरू करतले. ह्या संदर्भांतले डिप्लोमा कोर्स बेगीनच सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. शुक्राराक नवे फायर स्टेशन इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुडचडे शाखेन जाल्ल्या फ्रॉड प्रकरणात तन्वी वस्ताचेर आनीक 2 कागाळी कुडचड्या पोलीस स्टेशनाचेर नोंद जाला. आतां मेरेन तन्वीचेर 19 कागाळी नोंद जाला. जाल्यार बँक मॅनेजर आनंद जाधवाचो जामीन न्यायालयान भायर मारलो. रोजालिना कुरिया ह्या बायलेक तन्वीन सुमार 18,45,000ची तोपी घाल्ली. उपरांत कुडचड्या पुलिसांनी तपास करून 18,45,000चे भांगर जप्त केले. सवाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी मईच्या श्री सातेरी देवीचो दिवजोत्सव शुक्रारा राती व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या दिवजोत्सवाक शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा. मजगती वांयगिणीच्या श्री केतोबा देवाचो दिवजोत्सव शुक्रारा राती परंपरे प्रमाण मनयलो. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या भक्त सवाशिणी बायलांनी दिवजोत्सवांत उमेदीन वांटो घेतिल्लो. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश हांकां जोडून देशांतलो सगळ्यांत व्हडलो चिताक कॉरिडॉर तयार जातलो. हे संबंधी फुडल्या म्हयन्यात राजस्थान आणि मध्य प्रदेश सरकारी मदीं समजिकाय कबलात जातली. हे संबंधी शुक्रारा सवाई माधोपुरांत राजस्थान आणि मध्य प्रदेशांतल्या मुखेल वन्यजीव रक्षकांची बसका जाली. 1500 ते 2000 किलोमिटरांचो हो कॉरिडॉर 3 राज्यांच्या 22 जिल्ह्यांक जोडटलो. ह्या चिता कॉरिडॉराचो मध्य प्रदेशांतल्या कुनो सावन शिवपुरींतल्यान मद्रासांतल्यान गांधीनगर अभयारण्या वयल्यान राजस्थानांतल्या मुकुंदरा वाघ राखीव वाठारा मेरेन विस्तार जातलो. राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरणान प्रस्तावित केल्ल्या प्रकल्पाच्या वावरांतल्यान ही माहिती उजवाडाक आयला. राजस्थानांतल्या 10 जिल्ह्यांचो कॉरिडॉरांत आस्पाव केला. मध्य प्रदेशांतल्या गांधीनगर अभयारण्य बिबट्या खातीर तयार आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अंदूच्या वर्साच्या निमाणे मेरेन बिबटे गांधीनगर अभयारण्यांत पावतले. सध्या हांगा 8 बिबटे दवरल्यात.
केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेत बदल जावपाचे आसात। सूत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण EPFO 3.0च्या मसुद्या प्रमाण आता कर्मचाऱ्यांक थेट ATMांतल्यान PFचे पैसे काडपाची सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची तयारी सुरू आसा। फुडल्या वर्सा जून सावन ही सुविधा सुरू जावं येता। हे सुविधे वरवीं फकत थारावीक रक्कम काडूं येता। हाचो अर्थ गरजेच्या वेळार कर्मचाऱ्यांक केन्नाय पैसे काडूं येतात। त्याच वेळार EPFOन कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे 12% योगदान वाडोवपाचो विचार सुरू आसा। सध्या कर्मचारी आपल्या मुळाव्या पगारांतल्यान 12% DRNS भत्तो आणि रिटेनिंग भत्तो दितात। तातूंतले 8.33% पेन्शन निधींत आणि 3.67 EPFOंत वतात। सूत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण EPFO कार्ड डेबिट कार्डा सारखे आसतले, जाका लागून कर्मचाऱ्यांक गरज पडटा तेन्ना रोखडेच पैसे काडूं येता। दिवजांचे फाटभुंयेर सध्या फुलांक तेजी आयल्या। दिवचलचो बाजार तर फुलांनी फुल्ला। मागणी आशिल्ल्या फुलां म्हारग जाल्ल्याचें चित्र दिवचलच्या बाजारांत पळोवपाक मेळटा। डिजिटल अरेस्ट ही फटवणूक करपाची पद्दत फाटल्या कांय दिसां सावन बरीच चर्चेंत आसा। गुजरातांतल्या एका 90 वर्सां पिरायेच्या जाणट्या मनशाक ताणें जिवीतभर कश्ट करून एकठांय केल्ले 1 कोटी रुपया डिजिटल अरेस्ट पद्दती वरवीं लुटिल्ल्याची धक्को दिवपी घडणूक उजवाडार आयल्या। फटोवप्यान आपूण CBI अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगिल्ले। गुजरात गुन्यांव फाट्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण चीनी टोळयेच्या मजतीन चलपी रॅकेट उक्ताडार करून ह्या प्रकरणांत 5 जाणांक अटक केल्या। ह्या प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी पार्थ गोपानी हो कंबोडियांत आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। ह्या प्रकरणाचो गुन्यांव फाटो पुराय तपास करता। अटक केल्ल्या आरोपींकडल्यान वेगवेगळ्या बँकांचे 46 डेबिट कार्ड, 23 बँक चेकबुक, 1 गाडी, वेगवेगळ्या कंपनीचे 4 रबर स्टॅम्प, 9 मोबायल फोन्स आनी 28 सिम कार्डां जप्त केल्यात अशें पुलिसांनी सांगलें। आता पदवीधर विद्यार्थी उण्या चढ वेळान पदवीचो अभ्यास पुराय करूंक शकतात। युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशनाच्या प्रमाण उच्च शिक्षण संस्था पदवी विद्यार्थ्यांक सामान्य 3 वा 4 वर्सांचो पदवी अभ्यासक्रम 2 वर्सां वा 5 वर्सांत पुराय करपाचो पर्याय दिवंक शकतात। UGCचे अध्यक्ष N जगदीश कुमार हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या सप्तकांत जाल्ले बसकेन UGCन एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम आनी एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्रामाच्या SOP मान्य केल्या। SOPन उल्लेख केल्ल्या नेमांचो मसुदो भौशीक मळार हाडटले आनी प्रतिसाद मागयतले। ADP आनी EDPन प्रवेशाचो निर्णय संस्था थारायतली। SOP प्रमाण शैक्षणिक संस्था एक समिती तयार करतली। ती पहिल्या आनी दुसऱ्या सेमिस्टराच्या निमणे विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचेर आदारून तांच्या क्षमतांची मोलावणी करतली। हाचे उपरांत समिती थारायतली दर सेमिस्टरान विद्यार्थ्यांक कितले क्रेडीट हाडचे पडटले। तशेंच विद्यार्थ्यांनी EDP काय ADP वांटो घेवचो हे शिफारस करतली। गोंयांतल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या वाहनां खातीर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र दिवपा खातीर शुल्क वाडयला। नवे दर 1 एप्रिल 2025 सावन लागू जातले। चड वाहनां खातीर 300 LMV, वेपारी वाहनां खातीर 140 रुपया, दुचाकी आनी रिक्षा वाहनां खातीर 160 रुपया, जाल्यार बिगर वेवसायीक गाडयांक खातीर 100 रुपया फारीक करचे पडटले। हाचे भायर प्रदूषण नियंत्रण चांचणी केंद्राक वर्सुकी 100 रुपया शुल्क भरचे पडटले। येरादारी खात्याचे संचालक प्रविमल अभिषेक हांणी हो आदेश जारी केला।
रायबंदर स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर खणिल्ल्या रस्त्यांक लागून थळाव्यांच्या घरांक धोको उप्रासला. फाटल्या 4 दिसां सावन रायबंदर व्हडल्योशो मिशनरी घालून रस्ते खणप चालू आसा, जाका लागून रस्त्याक तेंकून आशिल्ली आमची घरां हालपाक लागल्या अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. आमची घरां दर्या देगेक आशिल्ल्यान आमची माती आदींच मोव. तातूंत स्मार्ट सिटीच्या कामाक फोडिल्ल्या रस्त्याक लागून आमच्या घरांक धोको उप्रासला अशें थळावे सांगतात. रायबंदर स्मार्ट सिटी खातीर कशे रस्ते खणल्यात. योग्य नियोजन नासतना मेळत तशे रस्ते खणपाचें काम कंत्राटदारांनी चलयलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. वेळसाव डबल ट्रॅकिंगाचो प्रश्न एका म्हयन्यात सुटावो करतले अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगलें. संबंदीत अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेवन सगळ्या मुद्द्यांचेर आपणे चर्चा केल्ल्याचें मंत्र्यान सांगलें. सरकारी नोकरी दिवपाचे हायज ताकून एकल्याक 10.35 लाखांची तोपी घाल्ल्या प्रकरणात पणजे सत्र न्यायालयान दीपश्री सावंत हिका 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. मजगतीं ताणें न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केला. ह्या जामीन अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जातली. लेखा खात्यान नोकरी दिता म्हूण एका पणजेच्या दादल्याक दीपश्रीन 10.35 लाखांची तोपी घाली. संबंदितान तिचे आड कागाळ केल्या उपरांत पणजे पुलिशेन तिका अटक केली. नेत्रावळी अभयारण्याच्या रान अधिकाऱ्यांनी सांगेच्या 3 रहिवाशांकडसून बेकायदेशीर पिस्तूल आणि काडतुसां जप्त केल्यात. नोव्हेंबर 23 ते 25 ह्या दिसांनी आरएफओ देविदास वेळीप हाणें साळावली गांवांत धाड घातिल्ली. ह्या धाडींत अच्युत व्यंकटेश नाईक, रघुनाथ प्रकाश देवळी आणि शंकर बिको नाईक हांचे कडेन बेकायदेशीर पिस्तूल आणि काडतुसां सांपडिल्ली. देखून ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मये वांगिणी पंचायतीच्या सरपंच पदाचेर कृष्णा चोडणकर बिनविरोध वेंचून आयले. नवीन सरपंच वेंचपा खातीर शुक्रारा पंचायत मंडळाची बसका जाल्ली. सरपंच पदा खातीर कृष्णा चोडणकर हांचो एकल्याचोच अर्ज आयिल्ल्यान ते बिनविरोध वेंचून आयले. मये वांगिणी पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ कृष्णा चोडणकर हांच्या गळ्यान पडली. शुक्रारा जाल्ले पंचायत मंडळाचे बसकेन कृष्णा चोडणकर बिनविरोध वेंचून आयले. सीमा रोंदेकर हिणें राजीनामो दिल्ल्यान मये वांगिणी पंचायतीच्या सरपंच पदाचो जागो रितो जाल्लो. नवीन सरपंच वेंचपा खातीर शुक्रारा पंचायत मंडळाची बसका जाली. हे बसकेक 11तले 10 पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. सरपंच पदा खातीर कृष्णा चोडणकर हांचो एकल्याचोच अर्ज आयिल्ल्यान ते बिनविरोध वेंचून आयले. सरपंच पदाचेर निवड जाल्ल्यान कृष्णा चोडणकर हाणें आमदार प्रेमीन शेट आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे उपकार आटयले.